धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. पेद्रू आनी जुआंव एकदां सांजेची 3 वाजता प्रार्थना करूंक देव मंदिरांत वेताले. एका जल्माच्या लांगड्याक उबारून व्हरताले आनी देव मंदिरांत भितर सरतल्या लागीं ताणें भीक मागच्याक दिसपट्टी देव मंदिराच्या सुंदर म्हणटात त्या दारा सरशीं ताका दवरताले. पेद्रू आनी जुआंव देव मंदिरांत भितर सरतात तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रू आनी जुआंवान ताचेर दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हळें, आमकां पळय. आपणाक ताचें कितेंय तरी मेळटलें म्हूण चिंतून तो आशेन तांचे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हळें, म्हजे लागीं रुपें ना, भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान चलूंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उबो केलो. थंयचे थंयच ताचे पांय आनी खुबे घोट जाले. उडयो मारून तो चलूंक लागलो आनी चलत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वाखाणीत तांचे बराबर देव मंदिरांत गेलो. तो चलता आनी देवाक वाखाणटा म्हूण सगळ्यांनी पळयलें. देव मंदिराच्या सुंदर दारा सरचें बसून भीक मागी तो होच म्हूण तांणी ताका वळखलो आनी त्या मनशाक घडलें ते विशीं ती ओजापून थोटाकली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. सर्वेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव परगोट करात. परजामोदे ताचीं कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पोदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात. जबाब सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. ताच्या चाकरा अब्रामाच्या पुता धुवानो. ताणें विंचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो. तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकान शेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. 1000 पिणकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सोदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्रामा कडेन कोबलात केल्ली. इजाकाक सोपूत घेवन भास दिली तीच ती. जबाब सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. उद्गार. सर्वेस्परान घोडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू पुनर्जिवंत जालो त्याच दिसा तांचे भितरले 2 जाण
जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमावास नांवाच्या गांवांत वेताले आनी जें सगळें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले आनी अशें जालें. ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करतासतना जेजू खुद लागीं सरून तांचे बराबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावन तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हणलें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस्त दुखेस्त तोंड करून ते थांबले. क्लेओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार काय? ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कसली खबर? तांणी म्हणलें, नाजरेतकार जेजू विशीं घडलां ताची. देवा आनी आख्खे पोरचे मुखार कोरण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन बरलोलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल यादनिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मोण मारूंक धरून दिलो आनी खुर्सार खिळायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताल्यो. तितलेंच न्हय, ह्यो सगळ्यो वस्तू घडल्यार आज 3रो दीस जालो आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायलें. उजवाडचे आदीं ताच्या फोंडाशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितलें म्हूण गोळये आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलेंय सोतमानूंक जोड मोनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवांत भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोइजेसा आनी सगळ्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागतात तितलेंय शास्त्रांचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवां लागशीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी पोरातून म्हणलें, आमचेशीं राव. सांज जाली आनी दीस धारीर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावूंक गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो. पूण तो तांच्या दोळ्यां मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलोयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर हुलपवतालें न्हय? आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसलेमाक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकठवलोलीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं. आनी तांकां सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जिवन जाला आनी शिमावांक दिश्टी पडला. आनी तांणी वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.